Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव अशें पळयतां आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेंसपा आवरण हिमापोरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आंखट्या परी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तिळून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे खूब उपकार. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची वळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाड बुदीचीं गोपां तालां सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बराबर पवित्र दोंगरार आसल्यावन तेन्ना स्वर्गार थावन आयल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांते पावोसर आनी सकाळचें नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवली कशी तें उतर धरात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे खूब उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या धोनया मुखार
पोरवोत मेणावरी कोडतात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजोयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलोयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेष्ठ. जबाब सर्वेस्पोर राजवट चलोयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. उद्गार. हो म्हजो पूत, खेरीत ओ पुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्यापोरी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंग वस्त्रां उजवाडा पोरी धोवी फूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलोयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलोयता आसतनाच एक पोरजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, खेरीत ओ पुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हळें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवतासतना जेजून अशें तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हो म्हजो पूत, खेरीत ओ पुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. ताचें तुमी आयकात. मात्यो 17 ओळ 5. नियाळाक आधार. रितें आयदोन चड आवाज करता अशें आमी म्हणटात. आयज आमचें उलोवप, बडबडप इतलें चड जालां आमकां दुसऱ्यांक आयकोंक वेळूच ना. म्हजेय सवें अशेंच घडटा. आयची वाचपां आमकां जेजूचे मोहिमेची खबर सांगतात, जी मोहिमा आमकां सगळ्यांक
एक दीस जेजूच्या दुसऱ्या येण्यान भोगूंक मेळटली. मोइजेसा आनी प्रवाद्यां वरवीं जे आदीं फुडेंच मनशाच्या पुता विशीं सांगून दवरलोलें तें घडोवन येता. देव मनशाच्या पुताक मोहिमेन भरून सगळो राजोधिकार आनी पदवी भासायता. तें दानियेल प्रवादी दर्शनांत तेळून पळयता. शुभ वर्तमानान आपल्या शिसां मुखार जेजूचें रुपांतर जावन ताचें मुखामोळ सगळेंच लोकलोकीत जाता. आनी जेजू मोइजेसा आनी एलिजा कडेन उलोयता तें पळयता आसतना शिसांक कितें उलोवचें आनी करचें तें समजना. असल्या वेळार देव खुद तांचेर सावळी घालता आनी हो म्हजो पूत ताचें आयकात म्हूण फर्मायता. आमच्या चालत्या जिवितांत शिसां परी आमकां देवाचे गूढ समजूंक अवघड जातात. असल्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां हे गूढ समजूंक आपलो आदार दिता. आमी मात्र ताका कान दिवंक गरज. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.